भाग दुसरो सान फ्रांसीस शावेराचें सुरवातीचें जिवीत आनी शिकोप. सगल्यांक नमस्कार. आमच्या आदल्या भागांत आमी तुमकां सान फ्रांसीस शावेराची जिविताची आनी काळाची ओळख करून दिली. आयज ह्या दुसऱ्या भागांत सान फ्रांसीस शावेराच्या सुरवातीच्या जिविताचो आनी ताका सोसायटी ऑफ जेजून सामील जावपाक कारण जाल्ल्या घडणुकेचो नियाळ करपाक आमी फुडें सरतलीं. शावेराचें भुरगेंपण आनी कुटुंबीक फाटभूंय. सुरवात करुया तरणाट्या शावेराची ओळख करून. ताचो जल्म 7 एप्रिल 1506 वर्सा नावारी गांवांत जालो. हो वाठार स्पेनचो एक भाग. फ्रांसीस एका फामाद कुटुंबांतलो. ताचो बापूय जुआंव दे जासो आनी आवय मारिया दे आस्पिलक्वेटा आनी ताका रित-रोवेशेन वाडयलो. शावेर वाडो. शावेराचें कुटुंब शावेर वाड्यांत म्हणले हावेर हांगा रावताले. त्या वाड्याची बांदावळ सुरेख आनी सुंदर आशिल्ली. ह्या वाड्यान शावेरान सुरवातीची वर्सां सारली आनी ताच्या जिविताचेर ह्या वाड्याचो प्रभाव पडलो. शिकोप आनी सुरवातीची वर्सां. भुरगेपणीच शावेराक बलिश्ट शिकोप मेवलें. ह्या खातीर ताच्या कुटुंबाक आनी हेर सुविधांक लागून तो एक गुणेस्त आनी उत्मीक गुणांनी भरलेलो भुरगो जावंक पावलो. पॅरिसाची वाटचाल. सुरवेच्या शिकोपा उपरांत शावेराच्या जिवितांत एक म्हत्वाचो बदल जालो. फुडलें शिकोप घेवपा खातीर तो पॅरिसाक गेलो. 16व्या शेंकड्यांत पॅरीस हें फकत जाणवायेचें शार न्हय पूण धर्मीक आनी नवनिर्माणेचें केंद्र आशिल्लें आनी हांगाच ताच्या नशिबाक आकार दिवपी मनशाची ताका भेट जाली. लोयेलाच्या इग्नेशियसाक मेळप. पॅरिसांत आसतना शावेराची भेट ताचो वांगडी लोयेलाचो इग्नेशियस हाचेशी जाली. इग्नेशियस त्या वेळार पाद्री नासलो पूण तो सोसायटी ऑफ जेजस हो जमो तयार करतालो आनी ताचें सगळें ध्यान शिकोप आनी मिशनरी वावराचेर खरें ध्यान दिवपी धार्मीक जमो म्हणजे सोसायटी ऑफ जेजू हाचेर आसलें. शावेराक ह्या जम्यान भितर सरूंक खोशी नासली पूण इग्नेशियसाचे इश्टागतीक लागून आनी हेर गोडितांक लागून ताचें लक्ष ह्या जम्याचेर अदीक वाडलें. मोंतमार्तचो अनुभव. शावेराच्या जिवितांतलो एक म्हत्वाचो खीण पॅरिसांतले नामनेच्या मोंतमार्त दोंगराचेर घडलो. हांगासर शावेरान इग्नेशियस आनी हेर थोड्यां सयत गरिबीन रावपाची आनी मिशनरी वावराक जिवीत ओंपपाची प्रतिज्ञा केली. ह्या खिणांत शावेराची जोडून एका उजवाडीत तरणाट्या पासून एक बावळ मिशनार जावंक सुरवात जाली. पाद्री म्हूण अभिषेक. 1530 आनी 7 वर्सां शिकोप पूर्ण जातूच शावेराक पाद्री म्हूण अभिषेक केलो. इग्नेशियस आनी ताचे जिणे विशयच्या नव्या नदरेक लागून शावेराचेर खोलायेन प्रभाव पडलो. ताणें आपलें पाद्रीपण सुरू करतना पयशिल्ल्या देसांनी क्रिस्ती भावार्थ परगटणेच्या वावराक पयलो जागो दिलो. मिशनाक वचपाचो मार्ग. सान फ्रांसीस शावेराच्या सुरवातीच्या जिविताक कुटुंबाची फाटभूंय आनी शिकोप हाका लागून ताच्या मिशनरी वावराक बरी वाट मेकळी जाली. ताच्या कुटुंबाचो प्रभाव, शावेर वाड्याचें वातावरण आनी लोयेलाच्या इग्नेशियसाचे कडेन ताची भेट ह्या सगल्याची ताच्या नशिबाक आकार दिवपाक खूब मदत जाली. आमी शावेराच्या पावलांचेर मिशनाच्या मळाचेर पावतना ताच्या प्रवासाक, आव्हानां आनी संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी क्रिस्तांव धर्म परगटणेच्या यशाचें लिसांव करतना फुडें येवपी भागांनी आमचे वांगडा वांटो घेयात. आयज ह्या भागांत म्हजे वांगडा आयिल्ल्या खातीर तुमचे उपकार आनी फुडल्या भागांत सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविता विशीं आनी मिसांवा विशीं चड सांगपाची आस बाळगीत हांव. तिसरो भाग पळयत रावात जंय आमी सोसायटी ऑफ जेजूची आकारणी आनी तातूंतल्यान शावेराची भुमिका सोदून काडटली. देव बरें करूं.